वादळी वाऱ्या आनी भरतेक लागून केरी तेरेखोल हांगासर जमनीची धूप जावन शेकांक बरोच धोको बसला। हाका जबाबदार सरकार आसा, कारण योग्य रितीन शेकांची सुवात दिल्ली ना म्हूण थळाव्या काँग्रेस गटाचो आरोप आसा। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। आणि आज कालच्यान ती आता पळय 2 दीस जाले, आता पयच्यान सामके इसकोन गेल्या सगळे सगळ्या देवाकय ना, कस्टमर येता वाट पळयता थंय पळयता आनी चल्लो रिटर्न। एक आमकां 5 दिसाक आमी इलिगली आसा, आमकां 5000 गिरायक जाय। इलिगल वाले हजारांनी जोडून सुशेगाद आहा। आमी लिगल आसा पैसे गव्हर्नमेंटाक भरून आमकां 4 आणे मेळना हांगा। आमी 10 लोक आमी काम करता शेकाचे। एक काम करया, पयली कॉपी घेवया। 10 लोक काम करता, 10 लोकांचे पोट कशें भरतले, पेमेंट कसो जातलो हे हांव आमी न्हीद पडना ना राती। आनी आमचे जी टीम आहा ती येयल्ली आहा काँग्रेसची। आमी आयज खरी परिस्थिती पळयल्ली आहा केरी गांवांत। आयज जे कितें चल्लां हांगा ते खूब लुकसाणीची बाब आहा। आयज शेक ओनर जे शेकवाले आहा ते रडटात बाबडे, तांकां गिरायक ना। सबंद जी झाडां आहा ती दर्याची सगळी गेवयल्ली आहा व्हांवून। इतको वारो येता जोरान, तेंची परिस्थिती आयज तांकां पोट भरपाची लायकीची ना थंयसर। आनी जो गोंयचो सीएम आहा तो सुशेगाद पणजे बसून तमाशा पळयता ह्या लोकांचो। तेणी येवन स्वता ही पाहणी करची। दुसरो आमचो टुरिझम मिनिस्टर तेणी पाहणी करची। ज्या भागाचो आमदार आहा तेणी पाहणी करची। ह्या लोकांची जी कितें मागणी आहा ती तेणी पळोवची। खरेंच ते आयज इतके त्रासान पडलेले आसात की तांकां आयज जेवपाक खावपाचें अन्न खावपाची परिस्थिती ना, अशी परिस्थिती जाल्ली आहा तेंची। आयज म्हणटा तो 5 रुपया 10 रुपया गिरायक जाताले ते सुद्धा बंद झाले। सकाळी आम्ही पंचायतीच्या मार्फत हांगा विजीट दिल्ली, पंचायत मंडळ सगळे येऊन पळोवन गेला आणि एकंदर ते पळयतक्षणी अशें दिसलें की हे सामके विचित्र परिस्थिती ह्या शेकवाल्याचेर येयल्ली आसा। काही शेकवाल्यांक विचारले की आमदारा मेरेन हो विशय पावला काय म्हणून, तर तेंच्यांनी म्हाका दिसता तिच्या कानार घातली आसतली, पण अजून पर्यंत आमदार हांगा पावंक ना। दुसरी गोष्ट म्हणजे हो धंदो करताना प्रत्येकाक पोटाक आपल्या पीळ दिवन हो धंदो करचो पडटा। आपले वस्तू घाण ठेवन आनी काय करून हो धंदो करचो पडटा। सरकार आपले पैसे सोडिना। आमदार फक्त टुरिझम मिनिस्ट्री जी आसा ती पेडण्यातच आसा, टुरिझमाची जे कॉर्पोरेशन आहा ते पेडण्यातच आसा। आणि केरी सारख्या गांवांत हो जो प्रसंग येयला तो पळोवपाक एका टुरिझम मिनिस्टराक आणि टुरिझम कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षाक टायम ना।